आयज आमी गिमार्रा आनी साळप्यां ही मसणीच्या हितून आसा. आयज आमी ह्या मसणीचें काम हातीन घेतलेलें आसा आनी हें काम करपाक इनॉग्रेशनाक आयज आमचे मदीं आसा आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार तशेंच GTCचे चेअरमॅन केदार नायक, जिल्हा पंचायत सदस्य, तसोच आमचो कांदोलीम पंचायतीचो साळपेंचो हांगासरलो वॉर्ड मेंबर दिनेश संतोष बांदोडकर, हांगासरले नागरीक आमचो अवधूत नानोडकर, बाकीचे सगळे हांगासरले ग्रामस्थ आयज हांगासर सगळे जमलेले आसा. लाँग पेंडींग डिमांड आसलो सगळ्यांचो की हेजे कितें तरी काम करचें, बरी सुविधा हांगासर सगळ्यांक दिवची, अशें खूब जाणांचे लाँग पेंडींग डिमांड आसलो आनी आमी सगळ्यांक आश्वासनूय दिल्लें आमी हें काम करतले म्हणून. पूण कांय कारणांक लागून, कारण डॉक्युमेंट गव्हर्मेंटाचे सगळे फायली फुडें वयता काय सगळ्यांक थोडो टायम लागता आनी त्या टायमाक लागून मातशें डिले जाल्लें आसा. पूण त्याचो शुभारंभ आयज जाल्लो आसा. खूब खुशी भोगता, कित्याक आमच्या ज्यो मसणी आसा जी खुबशे बाकीचे सगळे मसणी तेंची सुद्दां आमी सगळीं कामां हातीन घेतलेलीं आसा आनी सगळीं कामां जाल्लीं आसा. कारण ही मसणी म्हणजे हें आमचें निमणें घर आनी हे कामां आमी पयलीं हातीन घेवपाक जाय. आमी सदांच आमची घरां सारकी करता, बाकी सगळें सारकें करता, पूण हांगासर चडशें कोणाचें लक्ष आसना. पूण आमी आमचें अशें आसा की हेका सुद्दां आमी तितलोच प्राधान्य दिवन आमी मसणीचें सुद्दां तशेंच काम हातीन घेवन हें सुद्दां आमी काम करीत आसता. हेजें खुबशें काम आसा. आयज हांगासर आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा नानू हरमलकर, तेजे हस्ते हांगासर पेवजाचें काम जातलें. मागीर फुडल्या सेकंड फेजीनूय जे पंचायतीनूय काम घेतलेलें आसा, जें काम सोंपल्या उपरांत दुसरे फेजीन पंचायतीय आपले तरेन जे बाकीचें कितें काम आसा तेवूय काम करतले. अशीं खुबशीं कामां आमी हातीन घेतलेलीं आसा, काम करीत आसा. आमदार आपल्या तरेन जे सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार जे उदरगत आसा ती तेणें मोठ्या हितून तेणें तें काम करीत आसा. कित्याक आमकां हांगासर खुबशे त्रास आसले, उदकाक त्रास आसले, लायटीक त्रास आसले, पूण तेणेन 15 MLD ट्रिटमेंट प्लांट आयज हांगासर इंडस्ट्री कडेन जाता. 15 MLD प्लांट, तसोच सालिगांव थंयसर सब स्टेशन लायटीक लागून तेवूय जाल्लें आसा. हेजे सगळें सुविधा आमकां आमच्या सगळे विलेजीक जावं ती कांदोलीम जावं पिलेन हे सगळ्यांक हेची सोय जातली आनी सगळ्यांक बरे तरेची लायट वयतली आनी कितें जातलें कांय जावचें ना. उदीक बरे तरेन सगळ्यांक गावतलें. अशी तरेन भरपूर कामां तेणें आपल्या हातीन घेतलेलें आसा. आमच्या पिलेन पंचायतीचें पंचायत घर तेणें हातीन घेतलेलें आसा, पंचायत हॉल तेणें हातीन घेतलेलें आसा. अशी खुबशीं कामां तेणें हातीन घेतलेलीं आसा आनी तेच्या हितून म्हाका दिसता 4.5 वर्सान भरपूर अशी उदरगत ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन केल्ली आसा. बाकीची सुद्दां कितें उरलेलीं आसा ती कामां करतलो. तसोच आमचो मेंबर आसा कांदोलीम पंचायत मेंबर, तो सुद्दां आपल्या तरेन आपल्या वॉर्डाचें जें काम करपाक जाता काम करीत आसता. आयज सगळे तुमी हांगासर येयले, आमचो आमदार येयल्लो आनी तेज्या हस्ते हांगासर हें जाल्लें आसा. आमदारा कडेन मागता तेणें 2 उतरां सांगचीं. आयचे शमशान भूमी रेनोवेशनाक हांगा उपस्थित आमचे सालिगांवचे MLA सर केदार, एक्स सरपंच संदीप बांदोडकर, ZP रेश्मा, तशेंच पंच मेंबर संतोष आनी बाकीचे सगळे हांगा जमलेले ग्रामस्थ. तशेंच संदीप भाई सांगले हे लाँग पेंडींग इश्यू आसले आनी हे सगळ्यांक खबर आहा. लायक आमी कांदोलीम पंचायतीन 2022 एक रेजोल्युशनूय घेतलेले आनी दोनी कानून 2 मसणडी आसा, एक हांगाची आनी एक ती हांगा कानूया बिचार. सो दोनी आमी वर्क ऑर्डरी आसली आमची, पूण टॅक्निकली संदीप भाई म्हटलें की हे पिलेनाक पडटा, सो आमकां तें काम स्टार्ट करूंक मेळोंक ना. पूण संदीप भाई बरें काम करता, अशेंच तूं बरें काम डेवलपमेंटाचे आमच्या भाया वांगडा तूं फुडें सरचें. आमचो ग्रामस्थाचो सदांच तुजो पाठिंबा आसतलो. थँक्यू हे काम स्टार्ट केलें म्हणून. सगळ्यांच्या वतीन तुका देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.